A28, page 14, Sorves Poracha Manang. Sorves Poracha Manang, no vikit rotsun kaya, amchi katit otsovia. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा देव. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां देवा सगळे माय मोगाचो योकार दिता. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची खेरीत इंतेसां आसात ती आमी देवा मुखार मांडया. बरी सावत भलायकी सुकोरो कुटिनो आनी फामिली पासत. फादर डॉक्टर एडविन Alessio Alleluia Diniz वो कार्मेलीत पाद्री हाची दुसऱ्या वर्साची म्हणना हितून मरणाची आठवण ते संभ्रमतात आनी ताचे पासत मागतात. त्याच प्रमाणे आमी आमचे बाबा पास्क्वाल कॅजी रेजी ब्रिटो पासत मागया तांकां देवान बरी सावत भलायकी दिवल्या म्हणून आनी तांचें जिवीत उदीक आनी उदीक देवा सगळें बरें जावच्याक. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भणीनो आनी भावनो, आयज आमी पळयतले कशे भाशेन जेन्ना एस्तेवाक मारून उडयतात तेन्ना बाकीच्यांक पळोवन वेचे पडले. जेरुसलेसान भायर गेले ते आसियाक आनी थंयसर गेल्या उपरांत न्हूच जुदेवांक पूण ग्रेकांक हेरांक ती जेजूची बरी खबर सांगूंक लागली आनी तांकां ती कृपा मेळ्ळी आनी ताणें जेजूक पत्करलो. हे भाशेन आमचेंय जिवीत जावंक जाय. आमच्याच लोकां पासतूच न्हय पूण आमी सगळ्या लोकां पासत जियेता. आमच्या भारतान कितलोचो म्हणना हितून दुसऱ्या धर्माचे आसात. आमचें जिवीतूच पळोवन तांकां आमी एक नमुनो जावंक जाय. तशें जाल्यार की जावंक ना तें आमच्या मनांत हाडया. दुसरें म्हणजे जेजून आमकां कितलें शिकयलां, कितलें म्हणून तें आमी आपणायलेलें आसा. आमी ओन भावार्थ्या भाशेन जियेता खूब फाटी आनी जेजू आमकां तशें सांगतलो तुमकां सगळें सांगूनय तुमी स्वत मानिनात. अशें आमचें सगळें जावंक फावना आनी जालेलें आसा तर थोडे थोडे हातूंनी वस्तूंनी जाल्यार ह्या वेळार आमी देवाचें भोगसण मागया आनी एकामेकाचें, कित्याक आमी एकामेका पासत जेजू क्रिस्तांव जावंक ना. हात जोडया आनी काळजान थाण म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सोरपोदेदार बापा, सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवणपणाचो गूट आमी भोगतीपणी समरमता. ताणें केल्ली आमची सोडवण आमच्या जिवितांत संपूर्णायेन फळादीक करून शाश्वत संतोशान आमची काळजां बरो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी सितीदान आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासा वाचप. इस्तेवाक पिडापीठ दिवंक सुरू केलें तेन्ना जोली मोली शिपोडलो तो भावार्थी लोक फेनिसेक, सिप्रुसाक आनी अंत्योकीक पर्यंत पावलो. पूण जुदेवा भायर आनीक कोणाकूच ती देवाचें उतर परगट नासली. पूण तांतली थोडी जाणां सिप्रुसाचे आनी सिरेन्याच्या गांवांनी तीं अंत्योकीक गेलीं आनी थंय गिरीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक तांणी सुरू केली. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां बावाट धरून सोम्याशी परतली. ही खबर जेरुसलेच्या पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वासी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेल्ल्या उपरांत ताणें ताका अंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. अंत्योकेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हणया सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सर्वेस्पराचे मोगाचें. जोकोबाचे सगल्या शारां नगरां परोस सियोनाच्या दारवंट्याची तो चड अपुरबाय करता. तुजे व्हडविकेशी जायते ताणें सांगून दवरला. देवाच्या शारा. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका वळखून बसतल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलो, तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया. त्या शारांक जमलल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगलीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसा तितलीं शारां तिजी बालां. ताणेंच बोवडत्या देवाक शियोन शार तीर करून दवरला. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरजांचे पट्टेर सर्वेस्पोर अशें बरयता, अमकी अमकी पोरजा ह्या शारांक जल्मलोली आनी ताजे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगल्यांक ठिकाण. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. उद्गार.
Sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy sorves porak soy. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Soy sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy sorves porak soy, soy sorves porak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हिवाळ्याच्या सुमयार जेरुसलेमांत भेटवणीची परब चलताली. देव मंदिरांत सोलोमन नांवाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केदना पर्यंत तूं आमकां दुबावांत दवरतलोय? तूं अभोशीक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून ताका परतिपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवी हांव कोत्तां तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढऱ्यांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव कोत्तात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. तीं कदींच इबाड जावचीं नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यांत. तो सगळ्यां परस व्हड आनी म्हज्या बापायच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखानी तुका क्रिस्त. जेजून आमकां आयज आपलो संबंद देवा बरोबर कसलो तो सांगला. पयले सुवातेर देव जावन आसा बाप आनी तो जावन आसा पूत आनी तांचे बरोबर संबंद जो आसा तो एकूच. बापाक आनी पुताक आमी पळयलो जाल्यार एकामेकाक आमी पळयता. तांचे मदें एकपण आसा. आनी आयज आमी आयकलां कशे भाशेन आंत्योकेन जंय बार्नाबास आनी पावलू देवाचें उतर, देवाची ओळख, देवाची पेकोवणी त्या लोकांक दितालो, तीं सगळीं जाणां बावतिस्म घेवन जेजूच्या एकवटान तीं जिवंक लागलीं. म्हणटच तीं कोण? तीं क्रिस्तांवां. सगळीं जाणां क्रिस्तांत आसात आनी क्रिस्त तांचे सवें आसा. हो एकवट जो बापा आनी पुता बरोबर आसा तो आमचे आनी ताचे बरोबर आसा. आनी ताणें आमकां सांगलां, म्हजी मेंढरां म्हाका वळखतात आनी हांव तांकां वळखतां. म्हजी मेंढरां म्हजो तळ आयकतात, म्हज्या फाटल्यान येतात. म्हजी मेंढरां म्हजें आयकतात आनी ते पाळटात. आमी तेच भाशेन जेजूची उतरां पाळटा, पूण आनिकूय खोलायेन तें आमी समजोंक जाय. खूब पाटी आमी भायल्यांतल्यानूच म्हूण तूं ताका एकवटोन आसा, भितरल्यांत ना. भितरल्यांत आसा तें म्हत्वाचें आनी तें उदीक उदीक आमचें सवें वाडत वचोंक जाय. तेन्नाच की आमी न्हय पूण जेजू जाचे कृपेक लागून आमचें सवें बरेंपण उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान घडटलें. तें फकत जेजू कोत्ता आनी जेजू सवें केलें म्हणटच बापायक ती महिमा मेळटा. आमी आयज पळयलां कशे भाशेन ते जेन्ना तांकां पिडापीड दिताले ते जेजून बरोवन जेजूची वळख दुसऱ्यांक दिली आनी तांकांय जेजूच्या एकवटान हाडलें. हे भाशेन आमी पळयलां. आनी जेजू सांगता, हांव तुमकां म्हजें जिवीत दितां.
म्हजें जिवीत तुमचें सोबें आसा आनी तुमी म्हजें सोबें आसात. भयणीन आनी भावनो, हें जिवीत आमचें जिवोवपाक प्रत्येक जाणा आमी हांगसर आहात तितली ताका खास आमचें जिवीत भेटयता. अशेंच एक जिता म्हणून तें लुका म्हणटा पळय त्या शारांतले इतालियाच्या गरीब घराण्यांतले खरें, पूण 12 वर्सांचें आसतना ताणें आपलें जिवीत एके फामिलीक भेटयलें. तें 3 भाडकारां आसलेलीं, फातिनेल्ली म्हणून तिचर आसलेलीं ती, आनी तिणें आपलें जिवीत तांकां भेटयतना ती एक शिरीदोर कशें तिचर काम करताली. बाकीचीं शिरीदोरां आसलेलीं, पूण ती आपलो वावर सदांच जेजूक एकवटोन कोत्ताली. कशी? रातची ती उठ्ठाली आनी मागण्यांत आसताली, दिम्येर मागणें कोत्ताली. उपवास करून जें तिणें सांबाळलेलें आसा तें ती गरिबांक दिताली. तिणें एक आपली बाज पर्यंत एका गरिबाक दिली आनी ती जमनीर न्हिदताली. हे भाशेन तिचें जिवीत आसलेलें. आतां दुसरी पळय तिचे बरोबर कामदारां आसलेलीं, ती तिका झोळटालीं, कित्याक तिचो स्वभाव पळोवन तांकां कितें तरी जातालें. ती गाय सवतालीं, कितें कितें म्हणटालीं, खूब भाडकाराक म्हण तूं खाला उडयतालीं, पूण ती खेतनाच ना तांच्या त्या म्हण तूं उलोवपांत आनी कोरण्यांनी ती भाग घेनासलेली. आनी ताका लागून ती ओदीकूय जळतालीं तिचेर. मागीर कितें केलें, ताणें वचोन भाडकाराक सांगलें, पोगानो म्हणून ताचें नांव, तें सारकें न्हय म्हणून, आनी ती ताका पिडापीठ दिवंक लागली. पूण तें कितें करूंक लागलें, हें सगळें पिडापीठ जेजूक भेटोवंक लागलें तांच्याच पासत. तांकां तें एकदम सोशणीकायेन मानतालें. इतलें पिडापीठ दिता पूण तांकां तांची पातकां भोगशितालीं ते. हे भाशेन कोत्ता आसतना ती खरीचपणी तांचे मदें बदल जावन घडोवन आयलो आनी ती म्हणूंक लागली, हें केदें व्हडलें सांत आमचे मदें आसा आनी ताचें सगळें खूब मिलाग्री जालेलें आसा. एक पावटी अशें ती मिसाक वेताली आनी रातचे मिसाक वेता आसतना क्रिसमसाच्या दिसा पोगानोन आपलो कोट जो लोयेंचो आसलेलो तो तिचेर उडयलो आनी ताका सांगलें, हें राख, तें साणय नाका म्हणून. तिणें तो घातलो आनी इगोर्जेशी गेले तेन्ना फेर्दियानो म्हणटा त्या इगोर्जेन तिणें आपले तो कोट आसलेलो तो त्या गरिबाक दिलो, कित्याक तो कडकडटालो. ताणेनूच सांगलें, बाय म्हाका मातशें कितें तरी दी न्ही. आनी तिणें ताका दिलो आनी तिणें सांगलें, हांव घरा वेताना तें पोत्तून व्हरता, तूं म्हाका मागीर पोत्तून दी. ती मीस काबार जाल्या उपरांत भायर आयली आनी कोणूच ना. ती भिरांतीन ती घरा गेली. घरा गेल्या उपरांत ह्या भाडकारान तिका इतलें नाका पुरो केलें, बरें तोंड बोर दिलें तिका. आनी जेवणाक बसलेली आसतना तो भिकारी आयलो आनी दारार ताणें जिताक उलो मारलो. ती गेली थंयसर, कोट घेतलो आनी ताका दिलो. त्या म्हणसर तो नाच जालो. आतां पर्यंत थंयसर पळय तें दार आसा, आमची पळय 3 दारां आसा, ते भाशेन एक दार पळय आहा, थंयसर तें भिकाऱ्याचें दार म्हणटात, कित्याक थंयसर खरेपणी तांकां जेजूचो अणभव घडलो. तिच्या जिवितान आनिकूय खूब मिलाग्री जाल्ली आसा. एक अशी जाल्ली आसा, ती गरिबांचो पुरोमास कोत्ताली, सगळो वावर कोत्ताली, पूण गरिबांचोय वावर कोत्ताली. तेन्ना कितें जालें, ते पळय पांव हें करूंक जाल्ले ते तिचे कडेन जायना जाले. आज बोडव्यांनी म्हणटात ते पांव भाजून तांकां दिले. हे भाशेन असली मिलाग जाल्ली आसा म्हणटात. आनी कितें कोत्ताली, जेन्ना ती गरिबांक वांट्टाली म्हणजे तूं तेन्ना कितें जातालें, ते पळय वस्तू आसा त्यो आनिकूय वाडोंक लागताल्यो. हे भाशेन तिचे मदें खूब मिलाग्री जाल्ली आसा. आनिकूय खूब आसात, पूण ह्यो थोड्योच तुमचे फुडें दवरता हांव. म्हणजे कितें, जेन्ना आमी जेजूक एकवटोन आमचो वावर करूंक लागता तेन्ना जेजू तो फळदायक कोत्ता आनी दुसऱ्यांक सगळें बरेंपण फावो जाता. मेल्या उपरांत तिका इगोर्जेन दवरली आनी इतलो लोक तिचेशी आयलो, खरेपणी खूब मिलाग्री जावंक लागल्यो.
तर म्हज्या भयणीन भावनो तिका जे कोण कामगार पळय आसतात घरांत शिरीदोरां म्हणटात आमी तांची ती पात्रोण जालेली आसा हो मान तिका दिलेलो आसा. आमी सगळीं जाणां कोण आमी देवाचीं हातयारां देवाची कूड म्हणटच आमी सगळ्यांनी खालतीकायेन आमचो वावर करूंक जाय आनी जेजूक आमी सहकार करीत रावंक जाय. आमची सगळीं जाणां आत अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. आमचे भितर जेजूचें आनी जेजूचें न्हय तें सगळें जेजू सवें आसा. तें सगळें आमी सुस्कार भायर काडटना तें भायर सोडया, जेजूचें तें दवरया आनी भितरल्यान तो आमकां सुटका दितलो. ह्यो वस्तू आमकां चिटकोन रावच्यो ना. सोंपेपणी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या स्वाधीन करून आमी भितरल्यान शांतीन जशें स्वर्गांत तशें संवसारांत जिवंक लागतलें. कित्याक जेजूनच आमकां सांगलां मागण्यांतल्यान हें तुमकां फावो जातलें म्हणून. तर तें फावो जावच्याक आमी सदांच हे भाशेन 5 मिनट न्हिदच्या आदीं आनी 5 मिनट उठ्ठना जेजूच्या एकवटान रावया. आनी आतां आमी सगळ्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. कोरोना व्हायरस वाडत आसा, हाचो परिणाम कितें जातलो तो आमी नकळो, पूण सगळीं जाणां म्हणटा ताचो वायट जायत वता. तर आमी देवा कडेन मागणें करया आमकां सुटका दिवच्याक आनी आमकां सगळ्या जाणांक पिकोवणी हाडच्याक. सोरपुदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाडायन आयकून घे. ह्यावची सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणां खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच लाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सृश्टी येता. ह्या वॅक्सिनाचो बरो परिणाम आमच्या सगळ्यांचेर जावच्याक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 32, C11. Betoitayam Chindana, C11. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमचीं काळजां सदां संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या उत्सुक स्वयंबांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हें आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब यूग सोंपलो.
इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासलीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सांनी पुना जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बोरमासो मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पती बागयोन झुजे, बागयोन दोर्म दोत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोतेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू सवें आमी एक. तो आमचें सवें आसा आनी आमचें सगलें तो जाणा. तरी पूण आमची इंतेसां ताचे मुखार मांडया आनी आमी ताका एकवटोन सगल्या आमच्या भाव भयणी सवें ताणें आमकां बरेपण दाखोवचें म्हणून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओथरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रावसोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासण. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें धरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी आतां एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकृत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकृत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. तुजे भायर म्हज्या देवा. D41 पेज 70. जेजूक भितरल्यान एकवटोन हो वेळ सादतना असलो मनोभोव आमचो जावं दी. एटिट्यूड घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समारंभून आमी तुका घोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात. आनी तुवें पोत्तून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोरसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव
आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदुस्तान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फाशी शेवळ कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. Amen. R24, page 187, Chris Moje Bogle. Chris Moje Bogle, Donui Basani, Chris Moje Davia, Uzvia Paulani, Chris Moje Soshi, Soglia Swatani, Chris Moje Bogle, Charui Batani, Chris Moje Soshi, Soglia Swatani, Chris Moje Bogle, Charui Batani, Krista Sunamcha, Soglia Kalsani, Krista Sunamcha, Komon Monani, Krisulunamcha, Donui Kanani, Kristi Unamcha, Nirmol Kudini, Krisulunamcha, Donui Kanani, Kristi Unamcha,